मग आम्ही मिळून गेले अपॉइंटमेंट आमच्या पहिलीच्या सीएम डेप्युटी सीएम अपॉइंटमेंट घेतलेले म्हणजे आमकां आज आपयले ते इश्यू असा आमचो आसलेलो बेतूल पंचायतीचे हेजो पंचायतीन हेजो आमची मशानभूमी आमची मशानभूमी पीडीए काबार जाले ONGC भितर आसा तेन्ना ONGC नासलेली आज तेमी कितें केला ONGCची लुगार सगळी काबीज केल्या आनी थंय कंपाउंड बीन घातला आमी पयलीं कितें करताले आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मोडी पिडी व्हरप शॉर्टकट अशें पडटाले शॉर्ट सामकें आनी शॉर्टकट सांगून आनी ताका लागून आमी येयले आतां कितें जालां आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ONGC तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलतात ही काम तेमकां आडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशें कितें ठरयलें आमचें आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली थंय अशी भायर म्हणजे पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपाउंडाच्या जाल्यार आज जर तूं पळयशी न्ही त्या 3000 लुगार भितर सगळे आजची लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हेच आनी आमकां लुगारच ना ती आनी आमकां सगळी 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या तू एक सांग या 100 स्क्वेअर मिटर लुगार हेर मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मीटर अंतरार इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना ते आमकां दिली 700-800 मीटर ONGC मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मीटर दिवन फटयता तो म्हणून आतां आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही सीएमान कितें सांगला तुमकां सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर ONGC ताका 3000 स्क्वेअर मिटरची जागा दिल्ली पळय तातूंत पंचायत फेलियर जाली आमची क्रिमेटोरियम तेंच्यांनी थंय कांयच दवरूंक ना तर आतां आमकां सीएमान सांगला की आपूण ONGC कडेन स्पेशल उलयतलो आणि हाजो कितें प्रॉब्लेम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो ONGCन ऑलरेडी जागा दिली ओके सर म्हाका सांगा की पंचायतीन ठराव बीन पास जाल्लो हे 3000 स्क्वेअर मिटराचेर आनीक कितें बांदपाचो बीन काय ना आमकां काय म्हणून ना तेणी पंचायतीक आनी मशानभूमी दिल्ली आमकां सो काय ठरा तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणाचेर घातिल्ली आसा हे बाबतींत काय ना पंचायतीनच आमचेर कंप्लेंट केल्या पुलिशेन मेले आमकां हे जे बांधल्या पळय ते रातोरात काय बांदचे ना ताका टाइम लागला कितले दीस तुम्ही कित्याक उगी आसले म्हणजे कंप्लीट आता कॉम्पाउंड आसले हे कितें करूंक जाय आमकां काय कळना आसले हे कितें करूंक जाय आसलेले जेन्ना पंचायत कॉम्पाउंड तिणी मोडल्या तेन्ना आमकां कळलें थोडक्यात सांगपाचें म्हळ्यार कितें जाता तांकां जो जागो आमी स्पेशल भुमीचो पळय तांचो आतां आजून कित्याक ते बेतूल कारण हांव बेतूल जरी हांव म्हाजी मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं बेतूल गांवचो आतां ही स्पेशल भुमी आहा ती तेंची जे आमचे खावी समाज जे आसा पारंपारीक मच्छीमार जे आसा तेंची किशें आतां तेंची ती आसली पळय जे आतां शिफ्ट केली 3000 जागो दिलो 3000 भितर पंचायत आनी प्लस स्पेशल भुमी म्हणून दिलो आतां तांकां आतां तेमी कितें धरलें की आमकां जो सफिशियंट जागो आसा तो आमकां दवरलो आसतलो ती तितलो आमकां जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच पंचायत ऑलरेडी जाल्या ताच्या फुडल्यानच 100 मिटर 112 मिटरा भितर कितें बांदप जाय तेन्ना ते लक्षांत येयलें की आमकां इतलीच जागो सोडला म्हणून जेन्ना ते परत पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे स्वता ते म्हाका आमच्या घरा कडेन हांव गेलो ईडीन जो नवो ईडी येयलो आसा की गुप्ता म्हणून आतां ताका आमी सायडीचेर हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातेचे तुमी जे 112 मिटर जमीन दिल्या थंय कशें बांदताले आमी सगळें म्हणजे भितर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्यार बरें म्हणतो सगळें पंचायत आनी सगळें बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली पूण 3000 दिल्या आनी 3000 बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हें लासोप आसता तेजे भायर लांकडां थंय म्हणजे ताका लागून ताकाय दाखोवप जालें आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसा जालें की एटलिस्ट आतां नवीन काय जागो मेळचो ना पंचायत जाली ती जाली आतां तेच्यान कांय उलोवप जाली न्ही पूण आतां जो पंचायतीचे पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट थंय 300-400 मिटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच आतां त्या लोकांचें म्हणणें कितें जालें ती ईडीक सांगलें की आमकां 100 मिटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मिटर आहा पूण तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाले म्हणून थंय जेन्ना हें करून तशें म्हण तेणी जाल्याच आतां तुमी नवीन काय दिवचे ना आमची 700-800 आसली ती सोड म्हणजे हांगा सुद्दां दिता न्ही जाल्यार 100च्या बदला ती 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणलें आनी तेमी मानून घेतलें
पण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जे 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें. तेका लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें. पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेणी ते हेणी सांगलें पंचायती मेळ म्हणून. पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें वेगळी वागणूक मेळ्ळी. तेजी उलटा कंप्लेन जाली. तो म्हणून सीएमा कडेन येवप जाल्लें आनी सीएमान अशें म्हणलें की आपण सॉल्व करतलो अशें सांगलें. आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तितून पयर जालें कितें गेले आमदार आमकां दोगलेपणां करता. तो एक फावटी कितें म्हणटा आमी जेन्ना ताका एक आमच्या थळांत जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो. तांणी तेन्ना तांचें उलोवप कितें जालें तुमकां न्हू आपूण हे बांदून दिता व्हडली तुमच्या गांवांत हे पंचायत बांदता आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटोरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें म्हणून तेन्ना तरी सांगलें. म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ले कडेन आसा ताच्या भितर तो बांदतलो म्हणून. आतां ती जागा तिणी आमकां सामको फटयलो ती तेंच्यांनी क्रिमिटोरियम काय बांदूंक ना. म्हणटकूच आमी ताका विचारोंक गेले तर सर तुमी कितें करता अशें जर करतात बरें हांव उलोवन ते हे करता म्हणूंक लागलो तो आपूण क्रिमिटोरियमाचें आपूण सगळें काम करता. तें पळोवंक गेल्यार थंय कांयच ना. आतां परत ती आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या क्रिमिटोरियमाक काय दिवं ना अशेंय उलयता तो. आनी ताच्या पयलीं तो उलयतालो कितें की क्रिमिटोरियम भितर येवपा जाय म्हणून. हे कसली फटींग विश्वास कसो रावतलो. असा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो. आनी तेका लागून आमी पंचायती विचारोंक गेले. पंचायती विचारोंक गेल्यार तुमी एक मिटींग सेट करा आनी आमी सगळे उलोवन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करुया. तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आनी सांगता की सर एक मिटींग घेवया. तर तो म्हणटा कितें आपूण आतां मिटींग घेवन तुमकां लागीं धरिना. तेणे हात वयर केले ते बरें आहा. आमी थंय मातशें तापल्या म्हणटकूच तांणी डायरेक्ट आमचेर कंप्लेन केली लोकांचेर कंप्लेन. आतां म्हाका सांग ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले. ताका लागून आमी आज हिंगा पावले. आमचे नातेका MLA कित्या ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ते काय आणि त्याचे सरपंचाचे आमच्याकडे कसले राखे रावायचे ना का बा आमकां फटयले मरे तेणी फटयले आनी आमकां झगडाक आमकां घातले पुलिशन घातले म्हणून सगळ्या कसलो फायदो. ईडीन सांगले तांकां जेन्ना ईडी कडेन गेली ते ईडीन सांगलें की तुमी सरपंचा कडेन वचून मेळात सरपंचा मेळा लोकल MLA मेळा. ईडी मेळपाक सरपंच मेळपाक गेले तेन्ना सरपंच आसा न्ही ती इवन तांची पंची आसा ह्याच गांवचे हे वाड्याचे पंचायती गांवचे सरपंच आनी ह्या वाड्याचे पंचायती ते विचारपाक गेले कडेन तेंच्यानी कंप्लेन केली उलटी. सर ते 3000 स्क्वेअर मीटर तुम्ही म्हणता न्ही कितें कन्स्ट्रक्शन नेमकें जाला आता. पंचायत बांदून रेडी जाली इनॉग्रेशन जालें कितें पंचायत. सो ही ONGCची जागे भितरूच तांच्यानी दिल्ली. ONGCन तेन्ना काय एक्शन घेवंक ना की क्रेमेटोरियमा खातीर आमी जागा दिता बीन म्हणून तशें काय आमकां काय सांगूंक ना. हरशी कायद्याच्या दृश्टीन जर पळोवंक गेलो जायत न्ही या पंचायतीक आनी हेका आमकां आनी ताका काय संबंध ना. संबंध आमकां आनी ONGC. कित्याक सांग आमची हे ONGC भितर आनी समज आमकां बांदकाम करतना जर आडखळ येता जाल्यार तेणी आमकां गांवकाराक व्हरून सांगूंक जाय आसलेलें बाबा तुमकां आमकां आडखळ जाता तुमकां ही आमी शिफ्ट करून दिता दुसऱ्या कडेन. पंचायत कशी मतीक येयली MLA तो कसो मध्ये येयलो ते वचून शकना न्ही. आता खंयचे क्रेमेटोरियम वापरतात आता खंयचे क्रेमेटोरियम वापरतात आनी आमकां तेणी त्रास करूं ना. आमी ते गेटीन मोडे बिडे व्हरता पळय लाचपाक बी मिडिया कडेन फटींग उलयता. इवन सीएम जेन्ना ओपनिंगाक थंय येयल्लो तेन्ना सुद्दां तेमी हे दिल्ले तेजेर ती तेमी आतां याद केल्या आनी सीएमान तेन्नाच ईडी कडेन काडून दिल्ले तेंका सॉल्व कर म्हणून. सेम तुमकां ते हे भेटलातले लोक मेळ्ळे आपणे इश्यू घेवन मेळ्ळे तांकां सांगला हांव उलयता म्हणून उलयतालो हांव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.